नमस्कार इश्टानो. आयचो विशय फॉलोअप विशय. सो आयचो विशय परत एकदा लोधा, जो सांखळे कारापूर ह्या गांवांत येता पळय. तुमकां यादूच आसतली ही एडवर्टीजमेंट फेमसली घातलेली, दिल्ली रुलर्स ऑफ इंडिया नाव कॉन्कर गोवा. होच तो प्रोजेक्ट. ह्यो त्या जाग्यार येता जो जागो आमचो बाब TCP मिनिस्टर तेणी एरिक्टर इन्फ्रा जो की लोधा म्हणून आहा पळय तांकां विकलो. आतां ही एक आनीक संदी घेता BJP प्रेजिडेंट बाब दामू नायक आसा पळय, तेंच्यांनी फाटल्या दिसांनी एक प्रश्न मांडलेलो की गोंयकार जागे कित्याक विकतात, गोंयकारांनी जागे विकपाक जायना म्हणून. सो ह्या प्रश्नाचें उत्तर किंवा हें सजेशन तेणी आपल्या मंत्र्यांकूच दिल्लेलें बरें जातलें. कित्याक ह्या पर्टिक्युलर केसान लोधान हो जागो TCP मिनिस्टर त्यांच्या एन्सेस्ट्रल म्हटल्यार घराण्यांतलो जागो, तो एन्सेस्ट्रल जागो जाणटेल्यांचो तेणी काडले आनी ह्या दिल्लीवाल्यांक जे कॉन्कर करपाक येयला पळय गोंयांत तांकां विकलो कितल्या तरी कोट्यांनी. सो ह्या मॅटरान फॉलोअप म्हटल्यार आतां पर्यंत वेर वी आर स्टँडींग काय म्हटल्यार हो विशय सद्याक कोर्टान हायकोर्टान पावल्लेलो आसा. तुमकां दाखयता, पळोवन घेवचे. In the High Court of Bombay at Goa, Public Interest Litigation Writ Petition number 688 of 2025 हो नंबर ह्या पेटिशनाक पडलेलो आसा. पेटिशनर कोण? प्रवीण सिंग अर्जुन शेडगांवकर and 4 others petitioners versus State of Goa through its Chief Secretary and 8 others. अशे पेटिशनर आनी रिस्पॉन्डंट. आतां कोण कोणाक रिप्रेझेंट करता ते पळोवया. ही ऑर्डर जर तुमी पळयशात, ही 12 मार्च 2025ची ऑर्डर, पयलीच हियरींग येयल्लेली तेन्नाची. सो तेन्ना पेटिशनराक मिसीस नॉर्वा आल्वारीस, सिनियर कॉन्सिल अँड पद्मश्री, फाटल्या दिसांनी आमी एक व्हिडियोय काडलेलो स्पेशली हेंचेर, लेजंड. दॅट इज द ओन्ली टर्म वीच आय कॅन यूज वायल एड्रेसींग हर, लेजंड ऑफ गोवा. तुमी सगळ्यांनी न्हू मातशें हेंचेर वाचन करचें. आनी आमकां नॉर्मा मॅडमी सारके आनीक खूब लोक गोंयांत जाय जर गोंय जेन्युअनली परत ट्रॅकार येतले जाल्यार. फुडें या. मिस्टर शिवन देसाय अँड मिस तहिरा मिनेझीस एडवोकेट्स फॉर रिस्पॉन्डंट नंबर 4. रिस्पॉन्डंट नंबर 4 कोण? कारापूर इस्टेट्स प्रायवेट लिमिटेड, आमच्या ब्रोकर मिनिस्टराची कंपनी. तांकां रिप्रेझेंट मिस्टर शिवन देसाय करता, TCP मिनिस्टर. अंडरलायन केल्लेले आसा पळय, मिस्टर मुस्तफा डॉक्टर सिनियर कॉन्सिल विथ मिस प्राची धनानी, मिस रोहिणी जयस्वाल, मिस्टर रोहन अगरवाल. हे सगळे वेरिटास लिगल म्हणून एक फर्म हा, लिगल फर्म, त्यांच्या मार्फत थ्रू व्हिडिओ कॉन्फरन्स अँड मिस्टर प्रशील आरोलकर ॲडिशनल गव्हर्नमेंट ॲडवोकेट फॉर रिस्पॉन्डंट नंबर 1, 2 and 8 खंय. रिस्पॉन्डंट नंबर 1, 2 and 8 कोण? रिस्पॉन्डंट नंबर 1 स्टेट ऑफ गोवा, रिस्पॉन्डंट नंबर 2 चीफ टाउन प्लॅनर TCP डिपार्टमेंट, आणि रिस्पॉन्डंट नंबर 8 डेप्युटी टाउन प्लॅनर बिचोले, ज्यांच्यांनी परमिशन दिली. कोरम तेन्ना जस्टीस कर्णिक आसलेले आनी जस्टीस निवेदिता मेहता आसलेली. आतां कोरम चेंज जाल्लेलो आहा, आतां जजीस दुसरे येयल्लेले आहा. आनी सांगलें जशें हे 12 मार्च 2025ची ही ऑर्डर. सो फुडें या. तुम्ही डेट मातशी नोट केलात आसतली, 12 मार्च 2025. आनी गव्हर्मेंटाक रिप्रेझेंट करपाक आमचे गोंयचे AG ना, सिनियर कॉन्सिल हाडला मिस्टर मुस्तफा डॉक्टर म्हणून, आनी एक लिगल फर्म वेरिटास लिगल म्हणून अपॉयंट केला. म्हणून आमी कितें केलें, आमी घातली RTI खंय, लॉ डिपार्टमेंटान. कित्याक एडवोकेट्स बीन अपॉयंट करपाचें काम लॉ डिपार्टमेंट करता. तांकां RTI घातली आनी विचारले की म्हटलें हे केस रिप्रेझेंट करपाक सिनियर कॉन्सिल्स गोवा गव्हर्मेंटाचे AG सोडून भायल्या एडवोकेटांक हाडपाक लागून तुमी जी ऑर्डर दिल्यात पळय, एडमिनिस्ट्रेटीव ऑर्डर, तांकां अपॉयंट करपाक, तेजी कॉपी दिवची म्हणून. सो तेज्या अगेन्स्ट आमकां अशी कॉपी मेळ्ळी अपॉयंटमेंट ऑर्डराची. ऑर्डर मिस्टर श्री मुस्तफा डॉक्टर एज सिनियर कॉन्सिल टू डिफेंड द इंटरेस्ट ऑफ रिस्पॉन्डंट नंबर 1, 2 and 8 and PI रिट पेटिशन नंबर 688 of 2025, प्रवीण सिंग अर्जुन शेडगांवकर अँड अदर्स वर्सीस स्टेट ऑफ गोवा अँड अदर्स. पूण हांगासर मजेची गोश्ट आहा ती इश्टानो, ऑर्डर इज डेटेड 8/4/2025. 8 एप्रिलाक तांकां ऑर्डर गेला अपॉयंट करचें म्हणून. पूण हियरींग केन्ना जाल्लेली? 12 मार्चाक.
12 मार्चाक हियरींग जाली जाणी 8 तारखेक तांकां ऑर्डर गेला जाल्यार 12 मार्चाक तांकां अपियर जा म्हणून सांगलें कोणी. आनी हें फुकट येयना. तुमकां फाटल्याच्या व्हिडियोन जर तुमी वचोन पळयशात हांकां लाखांनी पर अपियरन्स हियरींग वयता. चार्जीस फीज तेंचे एक हियरिंगाक फाटल्या फावटी दाखयल्लेले थंयसर तेंच्यांनी एडवोकेट जो अपॉयंट केल्लो 9 लाख रुपया पर हियरींग घेताले. सो आतां हे फुकट काय येयना आनी सवायूय येयना. फुकट सोडूनच दिया, सवायूय येयना. सो हांकां अपॉयंट करपाचें डिसिजन कोणी आनी कित्याक घेतलें काय म्हणून आमी सरळ प्रश्न विचारलो. सो आमकां ती एडमिनिस्ट्रेटीव ऑर्डर दिली. ती ऑर्डर पळय जाल्यार एप्रिलाची आहा आनी त्या हियरिंगाक पयलींच मार्चान हजरी लायली कोर्टान तेंच्यांनी. आमी दुसरी RTI घातली स्पेसिफिकली विचारपाक 28 एप्रील 2025 की तेका जे सिनियर कावन्सील आसलेले पळय आनी ती लॉ फर्म आसलेली तांकां मार्चान त्या केसीक अपियर जा म्हणून कोणी इन्स्ट्रक्शन दिले आनी त्या इन्स्ट्रक्शनाची कॉपी आमकां दिवची म्हणून. तशेंच तेंच्यांनी फायनान्शियल एप्रुवल तांकां पर अपियरन्स चार्जीस किंवा कशें कितें तुमचे टर्म्स एंड कंडिशन्स घातला तेजी कॉपी दी म्हणून. पर हियरिंगाक कितलो घेतलो, कॉन्फरन्स चार्जीस कितले घेतले. कित्याक हे इवन दो विश्वजीत राणे हांगासर रेस्पॉन्डंट म्हणून पार्टी आहा, तेजी कंपनी पार्टी आहा, पूण प्रतापसिंग राणे पे करचो ना गव्हर्मेंट लॉयरांची फी. ती सरकारी तिजोरींतल्यानूच वयतली. म्हटल्यार आमच्या तुमच्या टॅक्साच्या पयशांतल्यान ते आतां विश्वजीत राणेन तो डील केला पळय लोधाचो आपलो रियल इस्टेट कंपनीच्यान, तेजी डील डिफेंड करपाक लागून खर्च आमी आनी तुमी करता इश्ट न्हू. समजून घ्या, सादारण भाशेन सांगचें जाल्यार. सो ह्या परिस्थितीन तांकां जेन्ना आमी विचारले ताका तुमी आतां फारीक कितले करतले, टर्म्स एंड कंडिशन्स कितें आहा, तेणी आजून पर्यंत तुमी सरकारान ताका कितले पयशे पे केले त्या फर्माक आनी त्या सिनियर कावन्सिलाक आनी तेंच्यांनी कितली बिलां सबमीट केली हेजो आमकां हिशोब दिया म्हणून, डॉक्युमेंट्स इन्फॉर्मेशन दिया म्हणून. केन्ना घातलेली 28 एप्रील 2025. आयच्या दिसाक कांय इन्फॉर्मेशन दिल्लेली ना. पूण RTI आयकतो 7 दिसान आमकां मेळोंक ना. आमी फर्स्ट अपिलाक गेले. आतां फर्स्ट अपिलेट ऑथॉरिटी कडेन पेंडींग आहा. सो इश्टानो, ही तुमकां समजपा सारकी गोश्ट जेन्ना हायकोर्ट इनलिगल कन्स्ट्रक्शन म्हणून आमचे गोंयकारांची जी घरां आसा पळय तेंचेर आतां ते नांगर चलोवपाक फुडें सरला तेन्ना गोंयचे हेजी गुबो केलो. पूण TCP मिनिस्टराचो धंद्याची गोश्ट आहा जाल्यार गव्हर्मेंटाक सुद्दां रिप्रेझेंट करपाक ते आतां सिनियर कावन्सिल्स हाडटाले आनी तुमच्या आनी आमच्या खर्चान. तुमची आमची ह्या सरकारा फुडें किंमतूच ना. तुमचें काम 5 वर्सान एकदां येता मत मारपाचें, तेन्ना तुमकां ते थारोवन धरता पयशे दिवन. पूण हे असले जे तेंचे ब्रोकर्स आहा पळय तांकां प्रत्येक आठवड्याक तेंची गरज लागता. कित्याक तेंचे पार्टेक तेंची बॉल्सां भरपाक हेच लोक न्हू. तुमचें काम 5 वर्सांनी आनी तुमी अशे तुमकां थोडे पयशे उडयले तुमी मतां घालतले, खबरूच आहा तांकां. आनी ते 70 वाल्यांक तर ती गरज ना. ते सद्याक आमी आनी उतरां वापरया नाका. तांकां समज आसा ते कितें जाल्लेलें आहा तें. पूण बाकीचे 70 भायर जे 70चे 2 कॉन्स्टिट्युन्सी सोडल्यो जाल्यार बाकीचे 38 कॉन्स्टिट्युन्सीन जी मनशां रावतात पळय, लोक रावतात, तेंच्यांनी विचार करपा सारकी गजाल आहा. विचार करा. देव बरें करूं.